साम पावलानं तेसलोनिकागारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आमी तुमकां भेट दिल्ली ती निर्फळ जाली ना म्हूण तुमीच जाणात. आमच्या येण्या पयले आमकां फिलिपींत कश्ट आनी अवमर्याद सोसूंक मेळ्ळले हें तुमी जाणात. तरी जायत्या अडखळींक मुखार रावून देवाची सुवार्थ तुमचे मदें परगट करूंक देवातावनूच आमकां धैर्य मेळ्ळें. कारण आमची परगटणी सूख शिकवणेतावन उपजाल्ली न्हय, वा वायट इराद्यान वा कपटीपणान प्रसार केल्ली तसली न्हय. देवान आमकां वरोवन जातास आपली सुवार्थ आमचे अधीन करच्याक आमकां पातयेनेचे मन्यारी म्हूण लेखल्यात. देखून आमी उलयता. मनशांक मानवंक न्हय, भगार आमची अंतस्करणां पारखितेल्या देवाक आमी मानवंक सोदता. खंयच्याय वेळार आमी तोंडापुरते उलयले ना वा ग्रेस्त जावचे उपाय आमी सोदले ना म्हूण तुमी जाणात. देवच हाका साक्ष. नीज जावन क्रिस्ताच्या धर्मदुतांक फावो जाल्ली मान मर्याद आमकां मेळा जाय म्हणून आमी रावयेते. तरी मनशा तावन तुमचे तावन जावं हेरां तावन जावं आमी होगलीक सोदली ना. पूण आपल्या भुरग्याक पानो दिवन पोशण करतले आवय बरी आमी भोळे जावन तुमचे मदें आसल्या. इतली मोगाची तुमी आमकां जाल्यात की तुमच्या मोगा खातीर आमी तुमकां देवाची सुवार्थ मात्र न्हय, आमचो जीव लेगून वांटून दिवंक आयते जाल्या. देवाचे उतार हे. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो, कपट्यानो, वर्तलावांचो शेपीचो आनी जिऱ्याचो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात. पूण नियमशास्त्रांतल्यो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत, दया माया आनी विश्वास तुमी सोडल्यात. ह्यो तुमी करूंकच जाय आसलेल्यो संगती, पूण त्योय सोडच्यो न्हय. वाट व्हरतल्या खुर्ड्यानो किमास तुमी घालतात, पूण खरें सगळेंच गिळटात. हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो, कपट्यानो, कोपां आनी ताटां तुमी भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान ती भरल्यांत लुटीन आनी स्वार्थान. खुर्ड्या फारिसेवा, कोप पयले भितरल्यान नितळ कर, तवळ ते भायल्यांनी नितळ जायत. देवाचे उतार हे.